आयताराच्या मिसाची वाचपां क्रिस्ता येणाच्या काळाचो चवथो आयतार बी वो दुसऱ्या वर्साक पयलें वाचप समूएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप अवेस्वर 7 वोळी 1-5 8-12 आनी 14-16 एकदां दावीद सवस्कायेन आपल्या घरा रावूंक लागल्या उपरांत आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणच्या सर्व दुस्मानाच्या हातांतलो राखल्या उपरांत राजान नेतन प्रवाद्याक म्हटलें, पळय, देवदार रुखांच्या लांकडान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां, पूण देवाची आग पेट एका तोंबूंत रावता. नेतनान राजाक असो जबाब दिलो, चल वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजें सोबें आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचें उतर नेतनाक आयलें, वच आनी दाविदाक म्हज्या सेवकाक सांग, म्हाका रावूंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? अशें सर्वेस्पर विचारता. म्हजे पोरजे इस्रायलाचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय तुंचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालोय तितल्याय गांवांनी हांव तुजें सोबें आसतालो आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो आनी ह्या संवसारांत व्हडलें नांव जोडिल्ल्या मनशाचें नांवरूप तुका हांव दितलो. म्हजे पोरजे इस्रायलाक हांव एक देश दितलो आनी त्याच देशांत हांव तिका रोयतलो. आनी म्हजे पोरजे वयर हांवें नितीदार नेमलोले तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले ते भाशेन आनीक कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बराबर सर्वेस्पर कुळीत करता. सर्वेस्पर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पर तुजें तावन एक घराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे उजीर सदांच भिरांती विणें वसतलें आनी तुजें शिवासन सासणाक गोट उरतलें. देवाचें उतोरें. अंतर्गीत. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणटलें हांव. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणटलें हांव. हांवें विंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिलो. तुजी सोसोत सदांकाल तो गोयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें शिवासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणटलें हांव. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या थारोणाचें खडप. सदांकाल ताका म्हजें बलेपण दाखयतलो. केल्लो करार गोट तोखतलो. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल गायोनांनी वाखाणटलें हांव. दुसरें वाचप. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. अवेस्वर 16 वोळी 25-27. जेजू क्रिस्ताचो निरोप परगटून हांवें शुभ वर्तमान तुमकां कलीत केलां. त्या प्रमाणे जियोंक तुमकां घोटाय दिवंक देवाक तांक आसा. ताका महिमा. जेजू अगणीत युगा कालांनी गुपीत दवरलोल्या पूण आतांच्या काळार परगट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची ओळख आतां सगळ्या विदेशी राष्ट्रांक पावली आनी पोरी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेंच बाकणारांनी
आदी फुडें बरोवन दवरलां आनी हीच सासणीक देवाची येवजण अगणित जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं मोहिमा सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे सर्वेस्पराक जोय. शुभ वर्तमान. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आवेसवर 1 व्हडली 26:30. 6व्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गलिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हटलें, नोमान कुरपेन बोल्लोलें, सर्वेस्पर तुजें सोबें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हटलें, भिवू नाका मारिया, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हटलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हटलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर आपली सावली घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांचटी म्हणटाली ही आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हटलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोटसल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी.